गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी समीर वेळीपाचेर मारपोट केल्ल्यान बॉयज हॉस्टेलांतल्यान MBBSच्या तिसऱ्या वर्साच्या 4 विद्यार्थ्यांक आयुष मंगल, नित्यम चंद्र, ऋषभ मरमत आणि मोहम्मद उव्वेस हांकां 3 म्हयन्यां खातीर निलंबित केल्यात। ही घडणूक 28 एप्रिल 2022 दिसा घडली, जातून बॉयज हॉस्टेलांतल्या 4 विद्यार्थ्यांनी वेळीपाचेर मारपीट केल्ली। आयज जरी केल्ल्या आदेशात डिनान निलंबित केल्ल्या विद्यार्थ्यांक तांची बाजू आयकून आणि ह्या प्रकरणांतल्यान हेर सगळ्या गजालींचो विचार करून चौकशी समितीन समीर वेळीपाचेर हल्लो करून ताका गंभीर जखमी केल्ल्याच्या परिस्थितीत पुराव्याचेर आदारीत ताका एकमतान गुन्यांवकार थारयला, अशें ताणें सांगलें। The incident which there was an inquiry committee put up by the dean, and this was also reported in the media. So based on that, they have been suspended for 3 months. Academically, that is the procedure that has to be followed. They have been suspended from the hostel also, and also suspended from academics for 3 months.